तुम्हारी साइड ते दिवली पेठेत असतं ना एक काम कर एवढेच राहा तुम्ही थोड्या वेळ एवढीचे नाही हांगा रावा न्हू नाका ना बसपाय ना मागीर आमी चल्ले अरे स्टेशन तसं ना एक काम बाय हॅलो आगे ए अशी आहे चौकात सर कितने चतुर्थीचो बाजार ओपन केला किती सांगू शकता पयलीं सदेर हांव आमचे कोर्तालीम कॉन्स्टिट्युन्सीन तशेंच आख्खे गोंयांत आमचे चवथीची हांव पयलीं परबीं दिता 8 दीस फुडें आनीक आयज हांगासर आमी चवथीच्या निमित्तान हांगासर आमचे जे सांकवाडी जी विलेज हाचे आमचे सगळीं महिला मंडळ तशें आमचे सांकवाडचे पंच बाब तुलसीदास नायक आनी आमचे सगळीं आमची भाव भयणां हांगासर आसात. बरेंच एक उमेद दिसता आयज जे आमचे गोवा गव्हर्मेंटान जे महिला मंडळ जे सेल्फ ग्रूप जे आसा तांकां एक मदत केल्ली आसा. एक पेंडलाक तांकां एक पेंडल घालपाक बाकीचे कितें हें आसा गव्हर्मेंटान सपोर्ट केल्लो आसा. कित्याक आमचे जी महिला आसा जे सेल्फ ग्रूप आसा जे महिला मंडळ आसा तांकां
एक आमचे गांवचे जे स्वीट आसा जे आमचे गणेश लागीं पावल्ले आसात आनी हे गणेशा खातीर आमचे जे स्वीट जे आसा ते आमच्या लोकांक जे लोकल आसा हांव मागता आमचे जे सगळे गांवचे भावा भयणां तांकां जाता ते भाशेन महिला मंडळ जे हे पर्सनल लेवलचेर कांय ना पूण जे ग्रूप आसा ते आपले ते स्वीट करतात ते आमच्या लोकांक गांवांनी पावयतना आनी ते आमचे ही गांवचे जे आमचे स्वीट आसा ते आमकां गोंयचे आनी आमचे खास लोकांनी आमच्या हातांनी केल्लें आमचे हे स्वीट जेन्ना आसा हांव मागता आमचे सगळे जे गांवच्या लोकांनी तांकां बरो सपोर्ट करचो आनी हे जे स्वीट आसा तांणी घरांनी व्हरचें अशें म्हजी मागणी जावन आसा आनी हांव सदांच जे म्हजे लागीं कितें जाता ते भाशेन हांव सदांच आमचे जे महिला मंडळ आसा तांकां सदांच म्हजो सपोर्ट आसतलो जेन्ना खंयच्याय कामा लागून कितेंय जर तुमकां जाय जाल्यार म्हजे लागीं जाता ते भाशेन हांव तुमकां सदांच तुमच्या बऱ्याक आसतलो इतलें सांगून तुमकां सगळ्यांचो देव बरें करूं. तुमची आयज जायती महिला मंडळ सेल्फ हेल्प ग्रूप आसा तांचे स्टॉली ओपन केला चवथीचे पयलीं तुजें कितें म्हणणें आज आत्मनिर्भर भारत आणि स्वयंपूर्ण गोवा हाच्या अंतर्गत आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत यांनी हो उपक्रम आयोजित केल्लो आसा. गोंयभर अशी स्टॉलां घातलेली आसात. तेजो फाटलो उद्देश इतलोच की गांवगिरे वाठारांत ज्यो आमच्यो महिला आसा आनी तेंच्या हातीचो टेस्ट हो सगळे गोंयभर पावचो. आनी चवथीच्या निमतान पळय स्टॉलां घातल्यात हो कांय भेसळयुक्त नासतना आमच्या बाजारांत जर पळय जाल्यार आज खूब भेसळयुक्त मेळटा पूण हो प्युअर टेस्ट महिलाच्या हातांतल्यान गांवगिऱ्या महिलाच्या हातांतल्यान ह्या स्टॉलांनी सगळे वचत थंय आमकां मेळटलो. तशेंच आज सांकवाळच्यो महिला तेणी आपली सगळी कला तिची तेंचो तो पळय टेस्ट आसा तो चवथीच्या निमतान हांगा ह्या स्टॉलान तेणी घातलेलो आसा. हांव मागता सगळे गांवांत उलो मारता की तेणी भायर बाजारांत खंय वचनासतना ह्या स्टॉलांनी तेंचे परचेज म्हणल्यार विकत घेवचे जेणे करून आमची चवथी बरी जातली. आमकां कांय मालय पडची ना कित्याक हो टेस्ट तेणी पळोवचो. आनी परत एकदां हांव स्वयंपूर्ण गोवा आमची महिला स्वयंपूर्ण जावच्यो म्हणून डॉक्टर प्रमोद सावंतान आमचे ऑनरेबल सीएमान जो उपक्रम राबयला ताका लागून हांव तेजे धन्यवाद म्हणटा. सरकाराचे धन्यवाद म्हणटा. आनीक महिलाक हेजेय फुडें ते आत्मनिर्भर जावच्यो स्वयंपूर्ण जावच्यो अशें म्हणून मागता आनी देव बरें करूं म्हणटा. धन्यवाद. हांव मुस्कान महेश नायक इंटरनल मेंटर म्हणून DRDA अंडर NRLM प्रोजेक्टाक लागून काम करता. फाटली 2 वर्सां हांगा काम करता आनी आमचें काम हेच की सेल्फ हेल्प ग्रुपां कशी तरेन आमची मदत करतली. सेल्फ हेल्प ग्रुप जर फुडें येवपाक जाय जाल्यार गव्हर्मेंटान आमच्या एक उपक्रम राबयिल्लो आसा जो सोबत आमच्या गोंयभर 12 जाग्यांचेर स्टॉलां लायिल्लीं आसात. तितून करून त्या जाग्यांक कोणाक पयस पडटा ताका थोडे जे आमचे विवोज आसात फॉर एक्झाम्पल घेतल्यार आतां आमचे प्रगती विवो जो आसा सांकवाळचो तेंच्यांनी DRDA कडेन एक मागणी केल्ली की आमकां KTC बस स्टँड जो आसा वास्को तो पयस पडटा आनी थंय आमकां वचपाक लागून सेल करपाक मातशी डिफिकल्टी जातली आनी हांगा आमकां आमच्या पंचायती अंडरूच हांगा एक स्टॉल अवेलेबल करचो आनी ताका लागून आमच्या DRDAच्या माध्यमांतसून हांगा तांकां पंडाल घालून दिल्लो आसा. तेंचे जे कितें करतली खाणां ती हांगा बरे तरेन तेंची विक्री जावपाची तांकां ग्रामस्थ जे कितें हांगासर लोक आसा तांच्यांनी हांगा येवन तेंच्यो स्वीट्स म्हणा हँडीक्राफ्टाचे कितें आयटम आसतले मसालाच आसतले तेंचे हांगा बरे तरेन तेंची विक्री जावपाची ताका लागून हो पंडालाचो हे कॉन्सेप्ट आसा. आनी हांव मागता सगळ्यां कडेन की सगळ्यांनी हांगा येवन तांकां बरे तरेन तेंच्या कडल्यान जे कितें आसा तें घेवन तांकां बरे तरेन मार्केटींग जावपाक हेल्प करची. थँक्यू.